प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 10वा विसवोर वोड 27 ते 30 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 10 वर्सेस 27 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करता आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दिता आनी ती सासणाक इबाड जावची आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण जंबून व्हरचो ना. तांकां म्हज्या बापान म्हाका दिल्या, तो सगळ्यावून व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्याच जंबून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एक. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां 27 ते 30 पर्यंत. जेजू आयज 2 पाटी म्हणटा कोणाच्यानूच जमून व्हरूंक जायना. तांकां कोणाकूच जमून व्हरूंक जायना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो घोवणी म्हूण मानून घेता आनी आमी खरेपणी ताचे मेंढरे जाता तेन्ना भाव भयणीनो जेजू म्हणटा एका मेंढऱ्याक ताचो आवाज आयकोंक येता. भाव भयणीनो, तो म्हणटा म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा एक बरो घोवणी आनी आमी खरें ताचे मेंढरे जावंक जाय जाल्यार आमी आसांव जाल्यार आमी ताजो ताळो आयकूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी खरेपणी शिकवण ह्या मेंढऱ्याची आनी एक घोवणेची शिकवण आमी करीत जाल्यार आमकां कळोन येता की मेंढरे फकत आपल्या घोवणीचो आवाज आयकतात. कोणूय दुसरो येयलो जाल्यार ताचो आवाज कोणूय बरो आयला जाल्यार ती कोणच ताच्या फाटल्यान वचीना, फकत घोवणीच्या फाटल्यान ती धांवन वेतात. आनी जेजू म्हणटा हांव एक बरो घोवणी आनी म्हजे मेंढरे म्हजो ताळो आयकतात. भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी जेजूचे शिश्य, आमी जेजूचो पाटलाव करता म्हणटा. पूण भाव भयणीनो, पाटलाव करचे पयलीं आमी ताजो आवाज आयकूंक जाय आनी आमी ताजो आवाज आयकून आमी तो वळखूंक जाय की खरेंच तो बऱ्या घोवणी जेजूचो आवाज म्हणून. भाव भयणीनो, ह्या संवसारान आमी आहा तेन्ना कितले आवाज आहात आमी आयकता. एक तर आमी संवसाराचो आवाज आयकता, एक तो देंवचाराचो आवाज आयकता आमी आनी तेजे उपरांत एक बऱ्या घोवणीचो जेजूचो आवाज. आनी जेजू जेन्ना उलयता तो फकत आपलें उतर उलयता. म्हणून जें उतर देवाचें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तेंच पवित्र आत्मा आमकां सांगता. कित्याक देवाचें उतर जेजू जुवाचो 6 विसवोर वोड 60 आनी 3 तो म्हणटा म्हजें उतर जावन आसा आत्मा आनी जिवीत. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता तेन्ना आनी देवाचें उतर आयकता तो जावन आसा आवाज बऱ्या घोवणीचो, तो जावन आसा आवाज पवित्र आत्म्याचो. आनी जेन्ना आमी तें उतर घेता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता, तें उतर आयकता आनी तेज्या उपरांत आमी जेजूचो पाटलाव करता. आतां भाव भयणीनो, आमी एक खरेपणी साश्टीक जिवीत जियेता आनी तेन्ना जें जेजून सांगलां आमकां तो म्हणटा कोणाकूच आमकां ताच्या हातांतली जमून व्हरूंक जायना. तो आमकां साश्टीक जिवीत दिता म्हणटा आनी आमी केन्नाच इबाड जावची ना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरें जेजू एक बरो घोवणी म्हणून आमी मानून घेता, ताचें उतर आयकता, ताच्या फाटल्यान आमी ताचो पाटलाव करता तेन्ना भाव भयणीनो आमकां कितें घडटा, आमी एक साश्टीक जिवीत जिवंक पावता. आमी ताचे उपरांत केन्नाच इबाड जावची ना आनी कोणाकूच आमकां ताच्या हातांतली जमून व्हरूंक जावची ना.
आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां जेजू हे सगल्यो वस्तू सांगता, आयज आमच्या शिवर्तमानांत तो आमकां सांगता, तो म्हणटा बाप आनी हांव एक. तो देवाचें उतर जावन आसा जेजू, आनी जेजू आनी स्वर्गीचो बाप जावन आसा एक. स्वर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मा तो देव जावन आसा एक. तर भाव भयणीनो, जेन्ना देव आपल्या उतराचेर इतलो वालोर घालता, आमी जी म्हणटा आमी जेजूचे फाटल्यान आमी देवाच्या उतराचेर वालोर घालूंक जाय, त्या देवाच्या उतराक वालोर दिवंक जाय. खरेपणी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत एक व्हडली पदवी कशी आमी घेवंक जाय, आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्नासतान आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत म्हणजे हो संबंद देवाशी, हो संबंद जेजूशी, हो संबंद पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी जेन्ना आमी एक सासणीक जिवीत जियेता, तेन्नाच की आमी खरेपणी आमी जाणो की देव आमच्या सांगाता, देव आमचे कडेन उलयता, त्याच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. आनी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता, जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. आनी एक दीस आमी जाणो की आमी सासणेचें सूख भोगूंक पावतले म्हणून. तर भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान जेजू आमकां म्हणटा, तो जावन आसा आमचो एक बरो भोंवडी, आमी जावन आसा ताचे मेंढरे. केन्ना? जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता, त्या उतरा प्रमाणे चलता. आनी आतां तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत करून एक साश्टीक जिवीत जियेता. ह्यो संबंद देवाशी घट धरून आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता. हे हाचेर आयज आमी नियाळ करुया. आमी फकत मागणे केले, खूब देवस्पण केले, ते आमकां कसलेच फायद्याचें जावचें ना. जेन्ना आमी भावार्थ दवरता, तेन्ना मागणे आनी देवस्पण करता, तेन्ना ताका वालोर आसता. कित्याक जे मागणे करता आमी भावार्थान करता. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर, आयच्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक ही सुरवात आयजतान आमी करुया, जेजूच्या उतराचेर पाडून, जेजूचें उतर करून, आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवन. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.